काणकोणा भाजपाचो मंडळ बदलून नवो अध्यक्ष निवडपाचो आसा म्हणजे बातमी पसरल्या तातूंत कांय तथ्य ना। नव्या पोरण्या वांगड्यांक घेवन आदलेच अध्यक्षा खाला काणकोण भाजपा मंडळ परत कार्यकारी मंडळ स्थापीत करतले म्हण माहिती काणकोण भाजपा मंडळाचे म्हणयारे भूषण प्रभुदेसाय हांणी दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार। पेपरांत काही बातमी आयल्यो की काणकोण भाजपाचो अध्यक्ष मंडळ अध्यक्ष महेश नायका बरोबर सगळे मंडळच बरखास्त करून नवीन गट जाले म्हणून बातमी तरी आमी आमच्या पक्ष श्रेष्ठी कडेन संपर्क साधलो पणजी आनी अशें कितें आसा काय विचारलें तर ताणें स्पश्ट शब्दान सांगलें की जी बातमी आयला ती फॉल्स आयिल्ली आसा की मंडळ परत बदलतले आनी सगळे मंडळ परती सगळे रिफॅब्रिकेट जातले म्हणून आमी पूर्ण एकसंघ आहात। भाजपाचो अध्यक्ष तर केन्नाच बदलपाचो ना, ह्या टर्म कंप्लीट जातपर्यंत तरी बदलचो ना। काही नवीन कार्यकर्ते जे आमकां जॉईन जालात आनी जे काही जुनी कार्यकर्ते आहात हांकां सगळ्यांक एक घेवनच आनी हांकां सगळ्यांक एक करून आमी आमची स्ट्रॉंग परत कार्यकारी मंडळ तयार करतले आनी भाजपाचो जो हांगा काम चालू आशिल्लें काणकोण मतदारसंघात तें जोमान फुडें सुरू वतलें। प्रॉब्लेम असो जालो की आतां पंचायत इलेक्शन आसा किंवा मागीर हें आहा म्हणल्यार आमी ताजे प्रमाण त्या दृश्टींतल्यान चांचपणी आमची चालू आहा। म्हणल्यार ज्या मनशान राजीनामे दिल्ले त्यांनी ओपनली बीजेपी कॅन्डिडेट विरोधात काम केल्लें। सो तशें जाल्यार पक्ष तेंचेर आतां कित्याक कारवाय करीन तर पक्ष कारवाय करना म्हळ्यार कितें जाल्लें आसा की कारवाय करपाचो प्रोसेस चालू आहा। म्हळ्यार तें सरकार घडप हें सरकार कशें घडटा हें तुमकां खबर आहा। सरकार घडटरीच फुडें अनेक ज्यो गोश्टी आशिल्ल्यो थंय पक्षाक पूर्ण लक्ष दिवचें पडलें म्हणटकीर हाजे कडेन कारवाय करपा पर्यंत तो पावपाक थोडोसो आमकां टायम लागतलो।